आरोसी वाठारांतल्या 6 जाणांचेर वेर्णा पुलीस स्टेशनात फटीची एफआयआर दाखल केल्ल्यान काँग्रेस फुडारी ऑलेन्सियस मोयसान खर विरोध केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका हॉटेलाच्या कामावेळार ह्या वाठारांतलो कलवट मोडिल्लो। तावेनी संबंधीत पंचायती कडेन कागाळ करून लेगीत कांयच कारवाय करूंक ना। हुंवाराची स्थिती उपरासची न्हय, ताका लागून थळाव्यांनी मोडिल्लो कलवट दुरुस्त केलो। मात थळावे आड फटीची कागाळ पुलीस स्टेशनात दाखल केल्या। देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी ऑलेन्सियस मोयसान केल्या। आयज आमी वेर्ना पुलीस स्टेशन येयलेले आसा आनी आयज परत आमी पळयलेले आसा की जंगल राज कशें चालू आसा ते। आमी आयज पळयलेले आसा की गांवचे लोक एक तुटलेले कन्वर्ट रिपेर करपाक वयता आनी तितून पुलीस प्रायवेट प्रॉपर्टीन पुलीस एक्शन घेता। मग जो गांव राखता आपणाचे पयशांनी कन्वर्ट बांदता तेजेर एफआयआर जाता आनी जो गांव चोदता, जो गांव इलिगलिटीज करता, जो गांव वायलेशन करता तो आयज फ्री आसा। पूण आयज हे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेलसांव जावं, आरोसी जावं, सांकवाळ जावं हे सगळ्या वाठारांनी आख्खे इलिगलिटीज चालू आसा। लँड स्कॅम जाल्लो आसा। 2 नंबराचो धंदो फूल स्विंग चलता, ओपनली चलता, पुलीस कांय पळयना। सो आयज अ बीग क्वेश्चन अरायज ऑन द पुलीस आनी होम मिनिस्टराक विनंती करता, कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन लक्ष घे। लोक मरता, चोरी जायता, इलिगलिटी चालू था, पूण एक्शन कोणाची ना। खर्चाचेर कोत्ता न्हू, खबर आहा सगळीच। तूं मरे तुजेय न्हू एक दीस असो येतलो न्हू, तुमकां ऑलरेडी कसीस लागपाचे आहा, ते लागल्यात आनी लागपाचे आहा आनी येताच ते कसीस ते तुमकां चुकपाचे ना। हेतून डेल्लीवाल्यांक कांयच सपोर्ट करता न्हू, थोडेशे पयशांक लागून न्हू, ते पयशे खावपाक तूं केन्नाच पावचो ना, केन्नाच पावचो ना, सांगता तुका हांव। But there is a truck that has damaged this property. Now, after this truck has damaged this property, these said individuals have gone ahead and repaired that said culvert. Now, for repairing the culvert, Section 3 of PDPP has been issued. You repair public property and the state brings offense against me under Section 3 for destruction of it, for destruction of public property. This is absolutely absurd.